आमी एक गोवा युनिवर्सिटी कडेन टायअप केल्लें आसा. गोवा युनिवर्सिटीक जे पोस्ट ग्रॅज्युएट इन लिटरेचर जे भुरगे येतात तेन्ना मोडी स्क्रिप्ट म्हणटा ती आमची प्राचीन संस्कृती कळ्ळें न्ही. तातूंतल्यान खुबशे डॉक्युमेंट्स आमच्या आर्कायव्जान भितर आसा आनी एवरी टायम हे डॉक्युमेंट आमकां कोणा कडच्यान ट्रान्सलेट करून घेवचे पडटा, ट्रान्सक्रायब करचे पडटा, लिपी टू देवनागरी करचे पडटा, मोडी टू देवनागरी करची पडटा आनी देवनागरी टू मराठी करची पडटा म्हणजे ताजें मिनींग घेवपाक. सो ह्याचे खातीर आमची एक टीम बिल्ड जावची आनी हाचेर संशोधन जावचें कळ्ळें न्ही. हाचेर रिसर्च वर्क जावं, हाचेर पेपर जावं न्ही म्हणून आमचे एक 50 भुरगे लिटरेचर करतात गोवा युनिवर्सिटी भितर. आमी कॉल दिलो आनी ते एग्री जाले आनी तांचे खातीर आमी एक कार्यशाळा दवरली आसा. एक वीक लाँग, एक विकाची कार्यशाळा दवरली आसा आनी मोडी भाशेचे एक्सपर्ट जे आसात ते तांकां रिसोर्स पर्सन येतात आनी तांकां मोडी स्क्रिप्ट वाचप कशी, ताजो मिनींग कसो काडप, ताजे संदर्भ कितें आसा, ताजें व्याकरण कितें आसा, हें सगळें तांकां एक आठवड्या भितर शिकयतात. ताजे फुडें ह्या 50 भुरग्यांतल्यान 15-20 भुरग्यां पसून ते मनार घेतले जर जाय जाल्यार दे कॅन बी एक्सपर्ट. सो इनिशियल फेज ज्यो तांकां मोडी वाचपाचें हें आसा तें शिकयतले. सो टुमॉरो इट इज एंडींग. फाल्यां तांचो समारोप जातलो आनी ताच्या नंतर आमी एग्जाम घेतले आनी एग्जाम घेवन जे क्वॉलिफाय जाता पळय न्ही तांकां आमी एम्पॅनल करतले. मोडी ट्रान्सलेशन जर कोणाक जाय जाल्यार ते ट्रान्सलेट करतले. सो गोंयचे रिसोर्स पर्सन आमकां जातले. हाजे फुडें वचून ते खंय शिकोवपाकय शकतात कळ्ळें न्ही. आमी गोवा युनिवर्सिटी कडेन टायअप करपाक सोदतात खुबशे कडेन. आमी असोच एक प्रकार केल्लो तुमी कळ्ळें न्ही. एक नवे नवे उपक्रम घेवन आमी मुखार वतात. आमची जी बुकां आर्कायव्जान भितर जे कोणी इतिहासाच्या विरोधात म्हणजे इतिहासाच्या गोंयच्या इतिहासाच्या हातून भितर गोंयच्या प्राचीन संस्कृतीच्या बाबतींत गोंयच्या कल्चराच्या बाबतींत जी बुक्स आनी पब्लिकेशन्स केल्लीं आनी आमच्या हातून भितर सादारण 4 लाख बूक भितर आशिल्ले. हे 4 लाख बूक ताचो विनियोग जावचो, ते वाचचे कोणी म्हणून आमी आतां प्रत्येक तालुक्यान एक हें घेतात, वर्कशॉप घेतात. तातूंत भितर सगळे स्कुलांच्या भुरग्यांक आपयतात प्रातिनिधी स्वरुपान. 1,000 भुरगे एक तालुक्यांक आमकां अपेक्षीत आसतात. तांचे टिचर्स आपयता आनी आमी ही बुक्स आसा पळय न्ही ती तांकां एक कॉपी करता आनी तांकां दितात. जाणे करून ती आमच्या सगळ्या स्कुलांनी गेली, लायब्ररीनी गेली. कोण तरी केन्नाय तरी वाचतलो. गेले 50 वर्सांची बुकां पडून उरलीं ती खंय तरी खंयच्याय लायब्ररीन वचून ती वाचची अशेंच घेवन गेल्ले. त्याच बरोबर आमी प्रदर्शन लायतात, एक्झिबीट लायतात. म्हयन्याक 3-4 कडेन आमचे एक्झिबिशन्स आसतात जी शिवाजी महाराजाचो संदर्भ गोंया कडेन किंवा आमचे जी मुक्ती संग्राम हाचेर जी आमकां साहित्य आसा ताजें आमी प्रदर्शन करतात. किंवा आमचे आणिबाणीक लागली तेन्ना म्हणजे आणिबाणी न्ही ताजे आमचे जेन्ना हॉरर ऑफ पार्टिशन जालें तेन्ना लोकांचे कितें हाल जाले हाचे विशीं आमची संस्कृती, आमचे फ्रिडम स्ट्रगल, आमचे जे थोर सेनानी आसात तांची वळख आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जावपा खातीर आमी नित्य नेमान ही सगळें केल्ले आसात. म्हणजे आमचे जे दायज आसा जें बंदिस्त आशिल्लें तें लोकां पर्यंत व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतात. ताजे बरोबर आमी डॉक्युमेंटरी काडलेली आसा की गोंयच्या मुक्ती संग्रामाचेर आमी स्वातंत्र्याचो होमखंड म्हणून एक डॉक्युमेंटरी काडली आसा. तातूंतल्यान लोकां भुरग्यांक पावता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.